दिवचल शारांत येवपी धबधबो वाठारांतल्या घसघशाचें अस्तित्व राखून दवरपाक पावलां उखलची अशी मागणी थळावे लोक करतात। फाटल्या कांय दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून हो घसघसो खळखळून घसघसपाक लागला। थळाव्यां सयत शारा भायल्या सैम मोगींची पावलां आतां घसघशा कडेन वळपाक लागल्यात। मात खण वाठारांत आशिल्ल्यान ह्या घसघसाचें अस्तित्व संकश्टांत आयलां अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। आमी हांगा भितरले वाठारांतल्या प्रसिद्ध धबधबो हांगा उबे आसात। हो जो तुमकां पाण्याचो फ्लो दिसता तो धबधबो आनी हो धबधबो अनेक वर्सां पासून चालू आसा आनी ह्या धबधब्यार जे मजा लुटपाक तरेतरेचे लोक वेगवेगळ्या गांवांतसून लोक येतात। कोण न्हांवपाक येता, कोण कपडे धुवपाक येता आनी आतां तुमकां दिसता आसतलें हांगासर लोक मजा घेतात ते। हो धबधबो हाज्या पयलीं बरोसो व्हडलो फ्लो येतालो आनी आतां कितें जालां ते मायनींग स्टार्ट जाल्या कारणान मायनींगची खोल पिटाय गेल्या कारणान थोडो फ्लो गिमान कमी जाता, पण धबधबो असो बंद म्हणून केन्नाच ना। पावसान व्हडलो येता मागीर आमी कितें करता, ज्या टायमार गिमान पाण्याचो फ्लो कमी जालो तेन्ना आमी दुसरे कडेन पाणी डायवर्ट करता, पण ते सुद्दां लोकांक यूज जाता। लोक कपडे धुतात, न्हातात, जाय जाय ते हेका कारणान यूज करतात। तेन्ना हांव अशें म्हणटा की हो धबधबो आमचो टिकोवन दवरपा खातीर आमी सरकारान आनी गांववाल्यांनी प्रयत्न करून हो टिकोवंक जाय। कसो करपाक जाय अशें आहा, एखादो कोण तरी शीक पडलो आनी हांगा पाणी जर थंय येवन न्हालो जाल्यार तो ऑटोमॅटीक काही प्रमाणात तो बरो जाता। अशें एक देवाची चमत्कार हांगासर आसा। आनी पण तुमकां हें पाणी दिसता, तुमी म्हणटा येता कशें पाणी, तर हें एक व्हडल्या उंच डोंगरांतल्यान पाणी येता। काही सगळ्या लोकांच्या ठिकाणी थंडार पाणी मेळना हांगासर, पण आमकां हांगा चमत्कार असो जाला की एक डोंगरासून सकयल पाणी गावता, म्हणजे देवाचो चमत्कार आनी खरोखरच हांगा देवाचे चमत्कार जाल्ले आसा। तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता किंवा आमच्या कावन्सिलरा कडेन आनी गांवच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी एक जावन हांगा ब्युटिफिकेशन करपाचें। जर आमी हांगा ब्युटिफिकेशन केलें